आणि उत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार जाहीर करपाच्या ह्या सुवाळ्याक माझे आसात कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, भौमानेश्वर रामनाथ गावडे, भौमानेश्वर संतोष केरकर, भौमानेश्वर दत्तराज नाईक आणि भौमानेश्वर पुनाजी शशिकांत पुनाजी, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आता आम्ही आमच्या जाहीर करपाच्या सुवाळ्याक सुरवात करू. नमस्कार. पुणे अकादमीचे वावृत्ती समितीचे वांगडी उपाध्यक्ष रमेश भाटी आणि ऑफिसरचे कारभारी तुमच्या उपस्थितीत 2025 आणि 26 पहिल्या 2025चे पुरस्कार हांगा जाहीर करता. सर्वोत्कृष्ट कोंकणी साहित्य ग्रंथ पुरस्कार. दरेक पुरस्काराचे स्वरूप रोख रक्कम 25,000 रुपया असे आसा आणि बहुमानपत्र सत्कार या मानस्थांचो जाता. कविता विभागात यादींचो गांव या पुस्तकात चैतन्य आचार्य हांकां हो पुरस्कार फावलेला 2025. कथा कादंबरी या विभागात विद्वान हे कादंबरी वामन कटेकार हांकां पुरस्कार फावलेला. नाट्यलेखन शरण जैटना दीपराज सातर्डेकर हांकां हो पुरस्कार फावलेला. निबंध आणि प्रवासवर्ण काटेकणगांव अभयकुमार वेलिंगकार या लेखकाक फावलेलो आसा. संशोधन शास्त्रीय आणि समीक्षा लेखन उत्कृष्ट पुरस्कार संशोधन विभागात खण व्यवसायाचेर आधारित साहित्य समाजशास्त्र चिकित्सा या पुस्तकात डॉक्टर भूषण भावे हांकां पुरस्कार फावलेलो आसा. बाल साहित्याच्या वळेरेंत मांडकुली आणि शिस्त या पुस्तकात श्रद्धा गरड हिणें बरयल्ल्या पुस्तकाक हो पुरस्कार बाल साहित्याचो लाभला. अणकार वळेरेंत जगा वेगळो अमिता आक्षीकर हांणी बरयल्ल्या अणकारीत केल्ल्या पुस्तकाक पुरस्कार फावलेलो आसा. गोंयांत भायल्याय कोंकणी साहित्य पुरस्कारा खातीर वेगळी अशी आपली विभागणी केल्ली आसता. ह्या गोंया भायल्या लेखकां खातीर आशिल्ल्या पुरस्कारा मदीं धापल्ली घडिता स्टॅन आगेरा मंगळूर कर्नाटक हांकां फावलेलो आसा. आता आमी कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कारा कडेन येतात, जाका आमी 2025चोच कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कारा कडेन येतात. तातूंत जीवन सिद्धी लायफ टायम अचिव्हमेंटाचे हे पुरस्कार आसा. ताणें सातत्यान वावर केला अशा मानानिकांक हो पुरस्कार भेटयता. साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2025चो श्री पुंडलीक नारायण नायक हांकां फावो जाता. साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार 2025 डॉक्टर जयंती नायक हिका फावो जाल्लो आसा. युवा चैतन्य पुरस्कार दर वर्सा खातीर 2 युवा चैतन्य पुरस्कार भेटयतात. एक चेतन खेडेकार आणि फादर रॉमन रोड्रिग्स ह्या 2 युवकांक हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. त्या भायर कोंकणी प्रसार माध्यमां आसा आमची, ह्या प्रसार माध्यमाच्या कौशल्यवंत माननिकांक हे पुरस्कार आमी भेटयतात. हे फावटी भांगरभूंयचे संपादक महेश दिवेकर हांकां हो डिजिटल माध्यम कौशल्य पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. डिजिटल तसो प्रसार माध्यम शणैगरबाब कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार होय बी एक लायफ टायम अचिव्हमेंट पुरस्कार, जीवन सिद्धी पुरस्कार. RBS कोमरपंत हांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार हो गोंयच्या भायर रावन कोंकणीची सातत्यान सेवा करता अशा मानेस्तांक भेटयता. 2025चो ह्या वर्साचो केरळचे आमचे कोंकणी भाव
सॉरी मुंबईचे आमचे कोंकणी भाव डॉक्टर चंद्रशेखर शणै हांकां 2025 फावो जाल्लो आसा. कोंकणी कला सेवा पुरस्कार भेटयतात दर वर्सा. कलेच्या मळार राहून कलेच्या माध्यमांतल्यान कोंकणीची सेवा करपी कलाकारांक हो पुरस्कार भेटयतात. 2025 80-85 वर्सांचे ज्येष्ठ कलाकार तियात्र माचे वयले CD सिल्वा हांकां फावो जाल्लो आसा. कोंकणी डिजिटल कला सेवा पुरस्कार म्हणून ह्या वर्साच्यान आमी सुरू केल्लो आसा. डिजिटल माध्यमांतल्यान कला आनी कोंकणीची सेवा. 2025 हो पुरस्कार श्री जॉन आगियार हांकां फावो जाल्लो आसा. कोंकणी संस्था ज्यो आसा आमच्यो कोंकणीच्यो वेगवेगळ्या मळार काम करपी ह्या कोंकणी सेवा संस्थांचो पुरस्कारान 2025 पुरस्कार दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र दिवचल हे संस्थेक फावो जाल्लो आसा. हे आशिल्ले आतां मेरेनचे आमचे 2025 पुरस्कार. तेच पद्दतीन 2026 पुरस्कार आमी जाहीर करतात. सर्वोत्कृष्ट कविता ग्रंथ समीर झाकी हांच्या हांव वाचूंक सोदता म्हजी वळख ह्या कविता संग्रहात फावो जाला. कथा कादंबरी हे वळेरेन मम्मी ह्या कथा संग्रहात ताणें आगुस्त बार्रेटो हाणें बरयल्या ह्या कथा संग्रहाक हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. नाट्य लेखन पुरस्कार होम मिनिस्टर या नाटकात फावो जाला. लेखक आसात सुशांत लक्ष्मीकांत नायक. निबंध प्रवास वर्णन हे वळेरेन शाय आनी अंतरदृष्टी एच मनोज हांकां फावो जाला. संशोधन शास्त्रीय समीक्षा हे वळेरेन कोंकणी चंपू काव्य गायत्री देवी भोग आनी भाव आनी प्रभाव श्रीमती प्रियदर्शनी तडकोडकार हांकां हो फावो जाल्लो आसा. बाल साहित्याचे वळेरेन मिंटू करता मज्जा फिलोमिना सान फ्रांसिस्को हे लेखिकेक फावो जाल्लो आसा. अणकार वळेरेन हाजी अलीची फुलकान आनी हेर काडयो सौ स्नेहलता भाटीकर हांकां फावो जाल्लो आसा. गोंया भायल्या कोंकणी लेखकां खातीर आशिल्लो पुरस्कार साहित्याचो पुरस्कार आमगेल कारवार ह्या पुरस्कार श्री संदेश बांदेकर हाणें बरयल्ल्या पुस्तकाक फावो जाल्लो आसा. आतां आमी कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार घेतात. साहित्य प्रतिभा 2026 वर्साचो साहित्य प्रतिभा पुरस्कार गोमनादी देविदास कदम हांकां फावो जाल्लो आसा. साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार गोमनादी बालचंद्र गांवकर हांकां फावो जाल्लो आसा. युवा चैतन्य वर्सावळी क्रमांक 2 पुरस्कार आसतात आमचे. हे युवा चैतन्य पुरस्कार गोमनादी सलाका देसाय आनी रजत हेगडे हांकां फावो जाल्लो आसा. कोंकणी प्रसार माध्यम कौशल्य पुरस्कार लौकीक शिरकार हांकां फावो जाल्लो आसा. शणैगोवा कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार गोमनादी उल्हास यशवंत नायक हांकां फावो जाल्लो आसा. माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार गोंया भायल्या मानेस्ता खातीर दितात आमी. 2026 वर्साचो गोमनादी TR सदानंद भट केरळच्या राज्यात पावला. कोंकणी कला सेवा पुरस्कार परत तियात्राच्या पालकावयले कलाकार फामाद कलाकार प्रिन्स जाकोब हांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. कोंकणी डिजिटल कला पुरस्कार ह्या वर्साचो अंदूच्यान सुरवात केला. 2 वर्साचे आमी दिल्या. स्रोत आमी आतां जाहीर करता तो माहीम भंडारी हांकां फावो जाल्लो आसा. आनी कोंकणी सेवा संस्थांचो पुरस्कार 2026 वर्साचो अंत्रूज घुडयो बांदोडे फोंडे हे संस्थेक फावो जाल्लो आसा. हे आशिल्ले आमचे 2 वर्साचे पुरस्कार आमी आतां जाहीर केल्ले आसा.
सगळ्यांक देव बरें करूं. आमी 20 तारखेर कोंकणी राष्ट्रमान्यतायेच्या दिसा ह्या पुरस्कारांची भेटवण पणजेच्या मिनेजीस प्रागांजा सभाघरांत जातलो हो पुरस्कार सुवाळो तेन्ना हांव भेटयतलें. माननीय मुखेलमंत्री त्याच प्रमाण मुखेलमंत्री मुखेल फेरे म्हणून आसतले गुजरात साहित्य अकादमीचे माननीय बागेश झा IAS खास सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. कुवेंपू एवॉर्ड विनर आनी सरस्वती सन्मान पुरस्कार घेवपी कोंकणीतले दिग्गज कादंबरीकार महाबळेश्वर सैल मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. आनी आमचे राजभाषा संचालनालयाचे संचालक त्याच प्रमाण सचिव संचालक आणि मेघनाथ परब आणि सचिव राजभास सचिव प्रसाद लोलेकर या सुवाळ्याक मानेस्ताच्या रुपान हाजीर आसतले. आणि सबंद गोंयभर तशें गोंया भायलेय बी कोंकणी समर्थक कोंकणी लेखक संघटक कलाकार हे कार्यावळीक हाजीर आसतले. सगळ्यांनी हाची नोंद घेवची. 20 तारखेचो राष्ट्र मान्यताय दीस व्हडा दबाज्यान मनोवपा खातीर आमी तयारेक लागल्या आनी हो व्हडलो सुवाळो तो त्याच राष्ट्र मान्यतायेच्या दिसाचो सुवाळ्याचो भाग आसा. पुरस्कार हे दिता ते तुमी नॉमिनेशन मागयता काय कोंकणी कमिटी ठरयता कितें कसो बरो आसा पुरस्कार घेवपाक? आमी म्हयनोभर पयलीं नॉमिनेशन मागयता जाहीर करता पेपरांचेर ह्यो ह्यो कॅटेगरीन आमी ह्या वर्साचे पुरस्कार दितले. तेन्ना तुमी कोणें अनुमोदन करपाचें आसा सूचना करपाची आसा स्वताची पुस्तकां घालपाची आसा जाल्यार तांकां आमी मातशी ओपी दिवं आनी त्या प्रमाणे पुरस्कारांची पुस्तकां त्या भायर आमी खास समिती नेमून कांय मुखेल पुस्तक जी बरी पुस्तकां आसात ती बरी पुस्तकांय बी वेगळी काडपाक पडटा आनी मागीर परीक्षक मंडळ सगळ्या कॅटेगरी खातीर कथा कविता निबंध सगळ्या वळेरी खातीर विभागा खातीर वेगवेगळी परीक्षक मंडळां आसतात. तांच्यो मिटिंगो जातात. त्या मिटिंगेंतल्यान त्या बसकांतल्यान हो निकाल आमी आमच्या वावुरपी समिती मंडळान मांडटा आनी थंय मांडून जाल्या उपरांत निवत रुपान आमी हांगा तुमच्या मुखार हाडटा. पुस्तकांचो जर विचार केलो जाल्यार कथा कवितांनी चड चड आनी नॉमिनेशन जी मानेस्तांची नॉमिनेशनां आयल्या ती चड अशी न्ही. नंबर जर आंकडो पळयलो 4 ती एवरेज अशीच आसता. कोण कोण घालता चड अशें आनी कमी अशें. 2025 पुरस्कार दिवपाक डिबेट जालो दोनूय पक्षांनी बरोबर वर्सान वर्स दिताले तुमी 2025 26 बरोबर ना आमी वर्सान वर्स म्हणजे एक वर्सा आमचे 4 वर्साचे वांगडार दिले मागीर 3 वर्साचे वांगडार दिल्या आतां 2 वर्सांचे दिला. आतां ते वेगळे आतां ते 1 वर्स अशें फुडें वचता. गोवा कोंकणी अकादमी एक आतां गव्हर्मेंट हें आसा संस्था पूण आजुनी कोंकणी अकादमीची स्पेशल अशी इमारतूच ना. कारण तुमी हांगा थंय हें करता केन्ना अशें कितें तुमी सरकारा कडेन मागणी करूंक ना की कोंकणी अकादमी कोंकणी भवन जावचें. कारण मराठी अकादमीचे परवरी भवन मेळना. तुमी काय असो हें करूंक ना? आमी प्रयत्न आसा. आमच्या वावुरपी समितीनी हो विचार आयला आमच्या जनरल कावन्सिलांनी हो विचार आयला आनी त्या प्रमाणे आमचो प्रयत्न आमी चालू दवरला. आमच्या ऑथॉरिटी कडेन उलोवन ह्या विशींचे आमचे विचार जे कितें आसा कित्या खातीर आमकां भवन जाय हाचो आमी सगळो येवजणेचो एक पत्र तयार केल्लो आसा आनी आमी कोंकणी भवनाच्या प्रयत्नान आसा. कोंकणीचें काम कोंकणी ट्रान्सलेटर ना हाजेर तुमी कशें करता? कोंकणीन ट्रान्सलेटर खूब आसा आनी वेगवेगळे मळार तें काम जाता. ना अशें कांय जाणांचें म्हणणें आसा आनी थोडे जाय थंय तांकां त्या टायमार मेळूना आसा पूण ट्रान्सलेटर आसा आनी ट्रान्सलेशनाचें काम चलता. आमी स्वता अकादमी प्रयत्न चलयला आतां ट्रान्सलेटरांची खास कार्यशाळा ऑर्गनायज करपाक
आणि ऑलरेडी आम्ही ठरयलें सुद्दां आनी एकूच कोंकणी अकादमीनूच न्हय युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमांतल्यान अणकाराचें काम चालू जावचें म्हणून कोंकणी अकादमीक तांकां तेंको दिला. त्या भायर वेगवेगळ्या कॉलेजांनी आमी खास मागला की एकूच कॅटेगरीनी अणकाराचे खूब कॅटेगरींतल्यान भाग घेवचो हाचे प्रयत्नान आमी आसा. डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज आसा ताजो सपोर्ट तुमकां कसो मेळटा? डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज ताजो सपोर्ट तुमकां कसो मेळटा? डायरेक्टर ऑफिशियल लँग्वेज आमची अमृलायझेशन आमची ती खूच बॉडी तांच्या अंडर कोंकणी अकादमी चलता त्यांच्या मार्गदर्शनात चलता. आमी बी कितें सुचोवणी आसल्या तांकां करता तांचे कडेन विचार विनिमय करून काम फुडें व्हरता. सर कोंकणीचे जर पुस्तकां किंवा नाटक जावं किंवा कविता हितून आतां वाड जाय आसा काय तशीच आसा? कारण आतां कोंकणी अकादमी पुस्तकां काडटा जे मार्गदर्शन दिता कोणी नवो युवक जे कोणी पुस्तक काडटा ताका हें दिता तशी मराठी अकादमी तशी ती पुस्तकां हें करपाक वाड जाल्या काय कमी जायत आसा? वाड जाता निश्चित वाड जाता. कितके म्हणजे गेल्या वर्सान ह्या वर्सा भितर कसो फुडें पळयता? एवरेज जर तसं जर हें केलें जाल्यार आठवड्याक आमची कोंकणीची 3 तरी पुस्तकां उजवाडा येतात आठवड्याक. आठवड्याक हय खंय ना खंय तुमकां पेपरार वाचूंक मेळटलें जावं फुडें आसा म्हणून तरी मेळटलें आठवड्याक. आनी ती फक्त कवितेची येना, कांय कडेन समिक्षेची येता, कांय कडेन नाटकाची येता, कांय कादंबरीची, संशोधनाचेंय बी काम मुखार जाता. म्हणजे कोंकणी पुस्तकाचो हे वाडत चालू आसा. आसा तर सगळ्यांना डिजिटल प्रेझेंट कोंकणी डिजिटल सेवा म्हणून तुमचो पुरस्कार फावता ताजें मातशें एक्सप्लेन करता. डिजिटल कला सेवा हां अंदूच्यान आमी फोन केला तो अंदूचो डिजिटल कला सेवा पुरस्कार असो मंचीय कला आसात आमची माचयेर रावून संगीत नाटक जावं सादरीकरणाच्या कलेच्या माध्यमांतल्यान ताणें काम केलां. तातूंत लोककलाय आयली लोककलेच्या माध्यमांतल्यानय काम केलां. पण आतां नव्या युगा प्रमाण डिजिटलाच्या माध्यमांतल्यान कंटेंट क्रिएट करता एज्युकेशनल कंटेंट क्रिएट करता आमच्या सांस्कृतीक सामाजीक जिणेची वळख घडयता कोंकणी जिणेची वळख घडयता. मिठागराचें आसूं शेताचें आसूं तुमकां कोंकणींतल्यान आमच्या संस्कृतीची वळख घडयता आमच्या साहित्याची वळख घडयता समिक्षकीय उलोवप करता. अशे वेगवेगळे माध्यमां तो सोदून काडटा आनी कोंकणी लोकां मेरेन चडांत चड कलात्मक रितीन पावयता. अशा मनशाक हो पुरस्कार आमी अंदूच्यान सुरू केला. अंदू हळू हळू ताका आकार येवचो हळू हळू तो वाडचो हें आमचें थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.